अडवय 70 वाठारांतली सादारणशी 2 एकर शेती जमीन फाटली 20 वर्सां जाली पडींग आसा। थंय काजीचे रोंपे लावन उरिल्ल्या सुवातेर सुमार 500 हळडीची कुडां रोवपाक घातल्या, अशी माहिती प्रशांत देसाय हांणी दिल्या। तशेंच तरणाटे पिळगेन शेती वेवसाया कडेन वळचे अशें आवाहन तांणी केलां। आरडीसो खातीर 70च्यान दिनेश करपे। अडवय गांवांत जे म्हाजे हांगा फार्म आसा, मँगो फार्म, गेली 2 वर्सां जाली जे आमचे पंचायतीचे जे गटर्स आसा किंवा पंचायतीची एरिया आसा त्या एरियेन जे गटर डिसेल्टिंग करतात आमचे रोजगाराचे लोक, तर हांवें गेली 3 वर्सां जाली जो कचरो येता गटरांसून, नाल्या म्हणजे जी साफसफाईचो कचरो येता तो हांव म्हाज्या गाडयेन भरून हाडून हांव हे तुमकां दिसता पळय हो जो कचरो आसा हितून बरेचशे फर्टिलायझर आसा। हितून समजा थोडे प्लास्टिकाचे जो अवयव आसा तो आमी जेन्ना कायलीन भरता तेन्ना प्लास्टीक तो काडून सायडीक दवरून हे जे सारें आसा हे आमी भरीक घालतात। आमची ही जी आतां जमीन तुमी हांगा पळयता ही जवळपास 2 एकर जमीन आसा। ही खूब वर्सांच्यान जवळपास 20-30 वर्सां जाली पडींग आसले। आमचे वडील किंवा आमचे आजोबा हांगा गोडाचो वेवसाय करताले, हांगा घाणो आसलो। त्या काळान ती खूब 20 वर्सां 25 वर्सां पडींग आसल्या कारणान म्हाज्या विचार येयलो तकलेन की ह्या जमनीर कितें तरी फुलोवचें म्हणून हांवें हांगा काजी घातल्यो 2 एकरान। 4 नंबर काजी घातल्यो। ते काजी घातल्यो तेच्या पयलीं प्रोसेस केलो तो हांवें ट्रॅक्टरान सगळी जमीन उस्कून घेतली, साफसफाई केली आनी काजी जेन्ना घातल्यो तेन्ना म्हाका दिसलें की काजी घातल्यो पूण मदलो जो जागो आसा तो खूब पडींग आसा, थंय कितें क्रॉप करतलो। थंय जर परत काजी वाडयल्यो जाल्यार तांकां एकामेकाक गच्च जावपाचे चान्सीस आसले। मागीर म्हज्या लक्षान येयलें की एक हळद घालून आमी एक प्रयोग करून पळोवया। हांवें जे आतां 2 एकरान जवळपास 500 किलो बी हांगा घातलां। आतांच आमच्या सरकारान, भाजप सरकारान, तुमी फाटल्यान कॅनल पळयतले, फुडल्या 1.5-2 म्हयन्यान आमचो एक 14 कोटीचो प्रोजेक्ट पास जाता आनी तो म्हाज्या हांगा म्हाज्या बॉर्डरी कडेन येवन तेंचो प्रोजेक्ट सोंपता। म्हणजे हांगा पाडेली गांवांसून 3.5 किलोमिटराची पायपलायन आमकां येता। हे सरकारान कित्याक केलां की बाबा असल्यो घडामोडी करपाक केला, नाल्यार तेजो कांयच फायदो ना। म्हादय न्हंयचो आमकां एक मोठेपण आसा की म्हादय न्हंय आमच्या गांवांतसून वयता, तेजो जर आमी उपयोग करिना जाल्यार कांय फायदो ना। म्हणून हें हांव पर्सनली इंट्रस्ट घेवन केलां हें सगळें।